यूथ ऑफ G.S.B सेवा मंडळाच्या 69th गणेशोत्सव सेलिब्रेशन पळयता आसची देश विदेशादकून त्या गणपती बाप्पाक पळोवच्याक येवन हांगा पावताची ह्या संदर्भात आमगेलो वाटतं हुबळीचे PRN ग्रुपाचे प्रकाश नायक माम आसा, प्रकाश माम कार्तिकय आसा. तशें जे प्रकाश माम मस्त देवाल सेवा तुमी करताचे आमी मठान थंय पळयला हांगाय मेळटाची. त्या गणपती बाप्पाल दर्शन करतना कितली खूश जाता तुमकां म्हणून? एक्चुअली हांव सुमार काला नंतर हांगा G.S.B हे गणपती आमगेलो कामत मामान सांगले हे पण येवन वचचें म्हणून न्हू आयले. बट थंय राबिल तेन्ना म्हाका अशें कसं म्हणटाची बॉडी भितर अशी भांगर घालें की देवाक नाजाल्यार आनी कसं ताजे खातीर सम एक वायब्रेशन्स म्हळ्यार जुम्म जालें पळय तशी एक पण लागीं गेले तेन्ना फील जालें म्हाका. म्हळ्यार कसली की एक शक्ती उरका नाजाल्यार हे न्हू म्हणून लागटले लोक येवंक न्हू एक दर्शन पळय गणपती आमकां म्हळ्यार पुरा जाणा हुबळीन तूं खंय गोवान तूं ओट्टू कडेन मेळटा. बट हांगा थंय लागीं वचून थंय देवा राबिल तेन्ना म्हाका तो आज एक रियली सम वायब्रेशन्स म्हळ्यार एक पण जुम्म जाता म्हळ्यार तशें एक जुम्म जालें तितलेंच. आनीक देवा बद्दल सांगता म्हळ्यार म्हगेलें कसं हांव मेवटो सान मनुश्य देवा येद्राक. बट लोक हें तें पळयलें रे गणपती मस्त भक्ती हें उरता म्हळ्यार कसं म्हणटा एक अट्रॅक्शन आनीक शक्ती ह्या देवाल मस्त उरका नाजाल्यार इतले लोक येवचे साध्य ना म्हणून म्हगेलें एक ओपिनियन. थँक्यू. आणि प्रकाश माम कसं म्हळ्यार मस्त कडेन सार्वजनिक गणेशोत्सव जाता जाल्यार हांगाचे एक वैभविंगड तुमी भितर येतना हवन जाता आसता, पूजा जाता आसता, रंगपूजा असल पुरा आसा, तुलाभार सेव आसा, हें पुरा पळयतना कितले एक ट्रेडिशन आनी काही फॉलो करून वता आसाचे आमी न्ही. ताजे ओट्टूकिंत एक म्हजे एक म्हळ्यार विशय म्हळ्यार इतले लोकां मदीं ते ओटू कर घेवन वचचें न्ही ह्या कमिटीक बी म्हळ्यार कितले एक्सपिरियन्स उरतले म्हणून. आज काल नॉर्मली एक 1000-2000 लोकांक करता म्हळ्यार आमकां कितलो त्रास जाता. दिवसा 25,000-30,000 लोक जेवताचे तितले लोकांक एक वेवस्था करता प्लस हे पूजा पुरस्कार ओटूचे इतले करता इतले म्हळ्यार सेवा डेली घटून घेवका म्हळ्यार ताका बी एक गणपती आमगेले आशिर्वाद कमिटी वयर बी मस्त उरता. आनी कमिटीन भारी चांग हें केलें टोटल म्हळ्यार एडमिनिस्ट्रेशन बी तितलें बरें उरतलें म्हणून हांव लेखतां. थँक्यू. थँक्यू प्रकाश माम. तशेंच कार्तिक कसं नाही सांगता की काय ना ॲब्सोल्युटली स्पीचलेस. हांव फर्स्ट टायम आयलो येवन हे पळोवच्याकच दीस इज समथींग म्हळ्यार अशें केन्ना पळयलें ना हांवें. आनी अरेंजमेंट केल्ले कशें ऑर्गनायज केल्या दीस इज समथींग आवटसायड द वर्ल्ड. म्हळ्यार कोटू कडेन सिक्का आमी पळोवन आनी हॅट्स ऑफ टू एवरी वन. आनी देवाक पळयलें तितली खुशी दुसरे कडेन खंय जालें ना. सो स्पीचलेस. थँक्यू दोग जाणांक उलयले. धन्यवाद.